Kindly put your hands together for DA. सकाळची 11 वरां जाली सारून मारता मारता टायम कितलो जालो पळोवंकच ना म्हाका आनी आतां रांदपाक जाय हांव रांदूंक वयता आय सायबा टोमाटा आनी कांदे काबार जाले दिसता आतां आनी बाजारान वचपाक वेळ ना रोप आनी फुगोंक घातलो धुवपाक तो तसोच आसा आमगे लागून मातशें धाडटा बाजारान सावियो ओ सावियो आयलो रेजिना कित्याक ब्लॉक करताय सावियो मातशें बाजारान वचून एक किलो कांदे आनी टमाटा घेवन यो रे म्हाका आयज बरो सुंगटां घालून पुलाव करपाक जाय आयज आनी पुलाव कित्याक दोन सांजे काय न्हू कितें आसा तो स्पेशल कांय ना रे आयज घोस्तान जेवया मातशें वचून घेवन यो बरें मातशें परतून सांग पळोवया कितें कितें जाय पळय हांव विसरलो जाल्यार बेश्टेच पावप मातशें पळय हांव जाणा आसलें म्हाका परतून विचारतलो म्हूण ते कागदाच्या कुडक्यार बरयलां कितें जाय तें मातशें घेवन यो आनी मोबायलार बी उलोवंक ना अशी हां वाटेर 1 किल टमाटा 1 किल कांदो 1 किल टमाटा 1 किल कांदो आनी बटाटे खंय गो बटाटे नाका बटाटे आनी नाका रे बाबा तुका सांगलां तेंच घेवन यो न्हू बरें पळयात हांव बाजारांत वता न्हू लुकटाची पोशी वचता तशेंच तुमी लुकटाची पोशी व्हरात आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकयात बरें रेजिना हांव येता रोखडोच चल बेगीन वचून यो हांवूय म्हजो रोप धुवपाक वता Lights off. Lights off. नाका नाका म्हाका फ्रूट नाका आमची फी भरलेली आसा नाका 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 मागीर नुस्तें कसलें पोट फुटलां मगे तेजें हें नुस्तें भरपाचें नाका म्हाका फकत कांदे आनी टमाटान जाय फाल्यां वतलो आगे जिंका मामाक पळय आसा की सदांच तुजे सायडीर बसून आसता पळय आयज कितें मारून गेला कितें बरोवप बरें 1 किल कांदो आनी 1 किल टमाटा दी बेगीनूच दी म्हाका वेळ जाता पात्रांव म्हजें नांव लक्ष्मी झिंगा मामी न्हू हांव कितें करूं पळय तुका जिंका मामी करपाचें पात्रांव सांगलें न्हू तुका म्हाका झिंगा मामी म्हणू नाका म्हणून म्हजें नांव लक्ष्मी आमी पयलीं जाल्यार कितें जालें भारताचीच आमी आगे जिंगा मामी तुजें तोंडूच फोडटलो चोळ शेकोता सांगिना काय अरे सावियो तेचेर कित्याक तापताय रे लक्ष्मीन तुका कितें वायट केलां हांव कितें म्हटलां रे अरे तिजू कितें करता तिचो रे लक्ष्मी म्हाका शेकोता सांगता वयली ती हाका आनी कितें म्हणपाचें जिंगा मामी म्हणपाचें न्हय तर तूं जाणाय वयले कोण ते हांव जाणाय म्हणचें ही ती वयली येता ती गोंयांत पेडेर करूंक येता थंयसर पान खातात आनी तुपतात रातचे बरे पेटतात आनी आमचे सेरालूंचे रस्ते आलोवन दवरून न्हिदतात आनी इतकेंच न्हय आमचे कोमुरदादीच्या भाटांत विराट करतात आपलो पांयचो फात बसो आनी विचारले जाल्यार दादागिरी करतात आनी वयता थंयसून हळशीकूच करतात हळशीक तेच करतात रे आमचे गोंयकार हळशीक करिना
जायते फावटी रातचे व दिसाचे पासून कसरो आपल्या मोटरसायकल स्टार्ट मारून कोणाच्याच बाटांत व शेतांत उडयतात आनी हळूच पळून येतात ते आमच्या गोंयकार न्हय. जो कोण घाटारसून येतात ताका आमी घांटी म्हणटाले. आतां खंयसर वाठारांत न्हू हांगासर येवन ताकाय बी आमी घांटीच म्हणटात. अरे किजू तू आमच्या भाशेन गोंयकार मरे, तू ताच्या आवडा कित्याक बरोवता रे? ओय हांव एक गोंयकार. आमची जायतीं गोंयची भाव भयणां दुसऱ्या गांवांत वचून काम करून आपलें पोट भरतात. तांकां घांटी म्हणल्यार तुका बरें दिसतलें? हांव एक गोंयकार जावचे आदीं हांव एक मनीस. जसो देवान म्हाका आपल्या उपकाराचो आकारला तशी तिकाय आकारल्या. ती एक मान फावो आसलेली मनीस. त्या पासत हांव तिच्या फाबरार उलयतां. खंयच्या भारताचो मनीस तो येवं ताका आमी मनीसपणान मान आनी रेस्पेद दिवंक शिकोवंक जाय. अरे लापी इतलो तूं सोरो कित्याक पिवन आयला रे? ते काडूडयशी भाजे काडून वय कित्याक तूं इतलो सोरो पियेताय रे? कोणें सांगलां तुका सोरो पियेला जाल्यार पिकासो आहा जाल्यार पयस जातात म्हणून सोरो पिवंक? तूं जाणाय तुजे बेबदीकायेक लागून तुज्या बायल भुरग्यांक गांवांत भोंवंक कितली लॉस जाता ती समाजांत तांकां मान आनी रेस्पेद ना. पापिया सोड मरे हो सोरो आनी बरो मनीस जाव आनी सुदार मरे. सोरो सोडूंक सोदता पूण सोरो म्हाका सोडिना. पळय म्हजी आवय सोरो ताका सोडिना खंय तो सोडूंक सोदता. पिला होरो पूण डायलॉग मारूंक फुडेंच आसा. हांव सांगता तुका देवाचेर विश्वास दवर. देवा लागीं माग तूं जरूर सोरो सोडटलो. जाता जाल्यार दोर ब्रेस्तारा आमची गोरजेन कॅरिझमॅटीक रिट्रीट जाता त्या रितीराक यो. आमी तुका मागण्यान घालता आनी तूं जरूर सोरो सोडटलो. तूं सुदरतलो आनी बरो मनीस जातलो. कित्याक म्हणटाय रे साबियो? अरे किजू आदल्यांची म्हणणी आसा, सुण्याची शेप वांकडीची वांकडी ती नोडयेन घालल्यार उबी जाता आनी गोवांनी सुदारपाचो आहा. तो आतां बरो टायट जाला. तो खंय घाटरांत आनी फोंडांत पडचे आदीं हांव ताका व्हरोन घरा पावयता. वेगळेच वायट. हय आनी मातशें सांबाळून म्हाकाय आडुडेची लोक म्हाकाय बेबदो म्हटले. किजू कितलो बरो आनी समजिकायेचो मनीस. हांव जाल्यार ते बेबद्याक दोन फुलोवपी आनी वयल्यान दोन सांगपी. कितले जाले? कितले जाले? जिंगा मम्मी ना 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 लक्ष्मी ये 150 रुपया. बरें वेता हांव. म्हजे रेजिना रावतलें पुलाव करून. एका आनी बाजारांत धाडलेलो कितलो वगत जाला हेचो पत्तोच ना. आयलो पळय कितलो वगत रे तुका? केन्ना गेलो रे तूं? त्या वयल्या बरोबर खबरो मारूंक लागलो कितें रे? आगो रेजिना वयले म्हणटात ते कोण? तेवूय बी आमचे सारकेच कोणी. आतांच म्हाका बाजारांत एकल्यान व्हडलो शर्मा सांगला. आयकोंक जाय तुका? कितें शर्मा? आमचो फादर तुजे बाजारांत शर्मा सांगूंक पावलो तुका? आतां आमचो फादर सुद्दां आमचो पिजू म्हाका बाजारांत मेवलो आनी लक्ष्मी हांवें जिंगा मामी म्हणलें म्हणून ताका खूब बरें दिसलें. आनी तिवूय आमचे सारकी मनीस म्हूण सांगून ताणें म्हजें मन उजवाडायलें. तूं ताका घांटी व्हडली घांटी म्हणूं नाका ह्या. तिवूय बी आमची सारकी मनीस देवान ताका हाडटा. सारकें तुजें. देखील ना जशें जेजून नेडाराक पाटक्याक गुलामाक आपणायली तशें आमकांय कशें करूंक गेलो उलो मारता. आनी ती घेवन म्हजें मन उजवाडायलें
आनी जेजूची उतरां ताणें आपल्या कोणांतल्यान दाखोवन केलें तशेंच आमकांय करूंक जेजू उलो मारता वचात बरी खबर गोड पुरा सगळ्यांनी मोठं ताली मारून